विधानसभा अधिवेशनात आज नुस्त्याचेर घोस्तान चर्चा जाली। सरकाराक फक्त शिवराक जेवपी मतदारांचे पडला। नुस्तें खावपी मतदारांनी सरकाराक मतां मारल्यात, देखून तांकां सवलतीच्या दरांत नुस्तें दिवचें, फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसायान मागलें। गोंयकारांक सवाय नुस्तें दिवपाक गोंयांत नुस्त्याचें उत्पादन वाडयतले, मुख्यमंत्र्यान दिल्ली जाप। गोंयच्या फलोत्पादन महामंडळा वरवीं एक नुस्तेंमारी महामंडळ स्थापन करचें। फलोत्पादन मंडळ जशें भायली भाजी विकती घेवन ती सवाय दरांत गोंयकारांक विकता, तशेंच नुस्तेंमार महामंडळान भायलें नुस्तें विकतें घेवन सवाय दरांत गोंयकारांक विकचें, देखून सर्वसामान्य लोकांक नुस्तें घेवपाक परवडटलें। ह्या आदी नुस्तेंमार महामंडळ स्थापन करपाचें विधानसभेत केल्लें, पूण मुख्यमंत्र्यान ही संकल्पना भायर आयिल्ली, विजयान सांगलें। जे शाकाहारी लोक आहा तांकां भाजी भायल्यान घेवन हाडून सबसिडायज गोंयांत सप्लाय करता हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन। हांव मुख्यमंत्र्याक विचारूंक सोदतां, मुख्यमंत्र्यान एक आमी फिशरीज कॉर्पोरेशन करपाचें आसलें, सेम नुस्तें भायल्यान म्हारग घेतलें आनी गोंयकारांक सवाय सप्लाय करतले। आमकां मुख्यमंत्र्यान 13 जुलय 2019 उडयलें। सेशन ऑन आशिल्लें, सेशनांत क्वेश्चन आयिल्लो, सेशनांत ताणें सांगिल्लें की आपूण हें करता म्हणून, आनी 25 जुलय 2019 हें कॉर्पोरेशन भायर उडयलें। हें कॉर्पोरेशन जर केल्लें जाल्यार तुज्यान म्हारग नुस्तें जें रिजनल म्हणटा ते भायले येवन फिक्स करतात म्हणून रेट, तांचे कडच्यान घेवं येता आसलें आनी सवाय भितर विकूं येता आसलें। शाकाहारी परत चड लोक नुस्तें खावपी गोंयांत आहा, हें मुख्यमंत्री जर मानता जाल्यार ताणें सांगचें फिश कॉर्पोरेशनाची येवजण तुजे तकलेन आसा, तूं घेवंक सोदता काय ती तुवें भायर उडयली, मुख्यमंत्र्यान उडयल्या म्हणून तुजे तकलेन आहा ती? नुस्तें खात त्या मनशाची चिंतना तूं आनी मत मारून हाडला तुमकां निवडून, शाकाहाऱ्यांचीच मतां जाय तुमकां, अशें बी आहा? पूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक हें मान्य जावंक ना। गोंयच्या दर्यादेगांनी वेगवेगळे उपक्रम हातात घेवन नुस्त्याचें उत्पादन वाडयलें। समजा उत्पादन वाडलें जाल्यार आपुणूच नुस्त्याचे दर देंवतले, सावंतान सांगलें। आमकां सगळ्यांची मतां जाय। तो म्हणटा तें हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनाचेर उलयता, आमी भाजी सबसिडायज रेटीन हाडून विकता अशें तेजें म्हणणें। भाजयेचो रेट कंट्रोल करपा खातीर हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन तेन्ना केलें आनी जे ट्रान्सपोर्टेशन कॉस्ट जो बॅर करता आनी भाजी कमी रेटीन विकपाचो प्रयत्न करता। पण आतां हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनाचो स्कोप चडांत चड थोडोसो बदलला आनी गोंयकारांचीच भाजी जी आहा पळय न्हू ही विकत घेवपा कडेन, त्या खातीर गोंयकारांचीच भाजी घेवप हाज्या कडेन सरकाराचो कल आसा। मॅक्झिमम प्रमाणांत गोंयकारांची भाजी घेवची हो सुरू आसा। म्हाका दिसता आमी ज्यो सगळ्यो स्किमी मत्स्य संपदा पासून बाकीच्यो सगळ्यो स्किमी आहा जर त्यो खरेंच इम्प्लिमेंट केल्यो गोंयांत जाल्यार फीश प्रोडक्शन खूब मोठ्या प्रमाणांत वाडोवंक शकता। आनी तें जर फीश प्रोडक्शन गोंयांत खरेंच वाडलें आसत जाल्यार फीशचो रेट जो आहा पळय न्ही हो कंट्रोल इजिली जावपाक शकता। तो फक्त म्हणजे आतां भाजी सबसिडायज मेळटा, तांदूळ सबसिडायज मेळटा, सगळें सबसिडायज मेळटा, उरलां नुस्तें, तो तेंय बी सबसिडायज दी म्हणपाक लागला म्हाका दिसता। त्या खातीर म्हाका दिसता प्रोडक्शन वाडोवपाचो विचार करुया। जे एक्चुअल गोंयकार नुस्त्याच्या बिजनेसान आसा तांकां कसो सपोर्ट करपाचो तो पळोवया आनी खरोखर जे गोंयकार जे आसा तांकां सगळ्यो येवजण्यो दिवपा खातीर तेणी काल ती हें केज फिशींग सांगतालो, त्यो सगळ्या जाणांक जर आमी सपोर्ट केलो आनी कोस्टल बेल्टान रावपी, रिवर सायडीन रावपी ह्या पद्दतीत सेल्फ सस्टेन जावया, नुस्त्याच्या बाबतींतूय स्वयंपूर्ण जावया। गोवा 365 खातीर परवरीच्यान समीप नार्वेकार।